प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 3रो विसवोर वोड 20 आनी 21 मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 20 to 21। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आनी जेजू एका घरांत गेलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकठावलो की जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली आनी ताची मोत फिरल्या अशें लोक म्हणटा देखून ताची सोयरी हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक भायर सोरली। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां फकत 2 वडी वाचल्यात की जेजू इतलें बरें काम करतालो। लोकांक देवाचें उतर परगट करतालो, लोकांक पेकोणी दितालो, मिलाग्री करतालो, भेऱ्यांक कान दितालो, कुड्ड्यांक दोळे दितालो, थोंट्यांक उबे रावपाक चलपाक दितालो। जो लोक उपाशी आहलो तांकां थंयसर थोड्या उण्यांनी आनी मासल्यांनी तांकां आतां थंयसर मिलाग करून तांकां जेवण दितालो। आनी भाव भयणीनो हें सगळें काम कोत्ता म्हणून आतां लोक वजारांनी जेजू फाटल्यान लागलो। भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन, जेजू फाटल्यान लोक कित्याक इतलो लागलो कित्याक जें जेजू शिकयतालो तें सोच शिकयतालो आनी थंयसर पवित्र आत्मो येतालो आनी पवित्र आत्मो थंयसर मिलाग्री सगळें बरें काम करतालो। भाव भयणीनो आयकात, जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता आनी थंयसर सोत परगट जाता थंयसर पवित्र आत्मो येता आनी सगळीं अजाबां मिलाग्री पेकोणी थंयसर कोत्ता। आनी भाव भयणीनो इतलो लोक येतालो म्हणून इतलो लोक थंयसर देवाचें उतर आयकोपाक तांकां पेकोणी मेळपाक हें सगळें जातालें म्हणून जेजूक जेवण खावपाक ओ थोडो इसो घेवपाक फुरसत नासली। पळयात भाव भयणीनो, जेजू बरें काम करतालो, लोक वजारांनी येतालो ताचे कडेन आनी ताका फुरसत नासली आपलें जेवण आपलें पिवण करपाक थोडो इसो घेवपाक। आनी कितें घडटा, जेन्ना ताजे फामिलीक ताज्या आवयक ताज्या भाव भयणांक अशें खबर मेळटा की तो आतां जेवना, तो खायना, तो इसो घेना, कित्याक भाव भयणीनो सकाळींचें जेजू कितें करतालो, सकाळीं लोकांक शिकयतालो, तेज्या उपरांत तो आतां मिलाग्री करतालो, पेकोणी दितालो लोकांक आनी रातचो वेळ सादतालो। जेन्ना सगलो लोक न्हिदूंक वेतालो तेन्ना तो वेळ सादतालो सोर्गीच्या बाबा कडेन, तो मागण्यांनी सारतालो। म्हणजे जेजूक वेळ नासलो न्हिदपाक, जेजूक वेळ नासलो खावपाक आनी ही खबर आतां ताज्या फामिलीक पावना फुडें ती येतात आनी ताका धरून भायर सरपाक येतात, ताका घट धरूंक सोदतात, ताका ती समजता तो आपल्या गिन्यानान सारको ना, ताची मोत फिरल्या अशें ती म्हणूंक लागतात। आनी भाव भयणीनो हीं उतरां जेजूक म्हणपाक की ताची मोत फिरल्या हें सारकें न्हय। जेजू येयल्लो मनशा कुळाची सेवा करपाक, ताका चाकरा भाशेन येयल्लो, तो एका देवा भाशेन वा एका राजा भाशेन येवंक ना, तो चाकरा भाशेन येयलो आमकां शिकोवपाक कशे भाशेन। जेन्ना आमी ताचे पाटलावदार जाता, जेन्ना आमी ताका आमचो सोमी दिवन सरोंडार मानता, जेन्ना आमी जेजूच्या राज्यान भितर सरता, आतां आमी जेजू भाशेन आमी म्हणना आमकां गरज ना की आमी उपाशी रावपाक, आमचें पिवण खावपाक नाका आनी आमी कांय न्हिदनासतना काम करपाक, जेजूक अशें नाका। पूण भाव भयणीनो गरज आमकां जें देवान आमकां सांगलां तें करपाक। थोडे दीस आसता जेन्ना आमकां जेवपाक आनी खावपाक वेळ मेळचो ना, आमकां 8 वरांची न्हीद मेवची ना, आमकां दनपारची न्हीद आमकां संय जाल्या ती दनपारची न्हीद करपाक ती मेवची ना। पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता आनी पळयता कशे भाशेन आयच्या शिवर्तमानान तो आपले आपणाचें सोडून दुसऱ्यांची चाकरी करतालो, दुसऱ्यांची सेवा करतालो, तेच भाशेन खरे पाटलावदार जो कोण एक दीस स्वर्ग राज्यान भितर सरतलो, फकत आलशी लोक न्हय,
जो कोण देवाच्या राज्यान भितर सरतलो तो लोक आपले सोडून, आपले काम सोडून, आपलो विसोय सोडून, आपले जेवण खाण सोडून, आपलो वेळ सोडून दुसऱ्यांची सेवा करतात. आणि भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजू भाशेन हें करता, आमी खरेपणी देवाक दाखयता की आमी ताचो मोग करता म्हणून. कित्याक जेजून आमकां सांगना, हांव भुकेल्लो आसलो तुमी म्हाका खाण दिलें, हांव ताणेल्लो आसलो तुमी म्हाका पिवून दिलें, हांव बुडकुणीन आसलो तुमी म्हाका थंयसर येयल्यात म्हाका पळोवपाक. आणि भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एकामेकाक अशें करता, दुसऱ्यांची सेवा करता, दुसऱ्यांची चाकरा भाशेन आमी दुसऱ्यांची सेवा करता, आमी खरेपणी जेजूक करता. आनी जे आमी जेजूक करता तें जेजूक मानता, तें ताका तो आमकां कसलो बरो इनाम दिता. आनी खरेपणी एक दीस आमकां स्वर्गा राज्यान सासणाच्या सासणांक आमकां तयार करता. तर आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन आमी आमची चत्राय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया. आमची चत्राय चड करून आमी ह्या संवसाराचेर दवरता. ह्यो संवसार आमकां कितें दिता, संवसार आमकां कोणी म्हणी आळशी करता. संवसार आतां आमकां इंटरनेट आनी व्हॉट्सएप आनी युट्यूब आनी सगळें जें फेसबूक आहा तें ताचेर आमची चत्राय दिता आनी आमकां जाय आमचें व्हडपण दाखोवपाक. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी देवाचें व्हडपण सांगुया. देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां तें आमी सोबे माजार सगळ्यांक सांगुया. आनी खरेपणी चाकरा भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करून आयज आमी देवाचें राज फुडें सरपाक, देवाचें राज सगळ्यांक दिवपाक, जेजूक ओळखून दिवपाक सगळ्यांक आयज आमी आयजतान वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.